We have जोर जाऊन क्लॅप्स मारनो त्या टीमाक तुम्ही स्फूर्ती हाडका म्हणून रिक्वेस्ट करून घेता सची प्लेयर्सान मात्र नाही बशिल्ल्या ऑडियन्सान समेत we have Kodial Subaki. GSB Pro Kabaddi League 2018 च्या थर्ड टीम ग्राउंडा भितरी एंटर जातशे Kodial Subaki. जोर जाऊन क्लॅप्स मार तांका वेलकम करता म्हणून आम्ही निमगून घेतले सची वेलकम Kodial Subaki. तशी की फोर्थ टीम ग्राउंडाक एंटर जातशे पर्ल सिटी पुतूर आदून आयला टीम पर्ल सिटी दूर गावातून आयल्याची तांकां जोर क्लॅप्स मारन आम्ही ग्राउंडा भितरी वेलकम करता म्हणून निमोन घेता सची चार टीम एंटर जाला Kodial Subaki, SVS Challengers Bantwal, GSB Palthans आणि Pearl City पुतूर आता चाररी टीम आमगेलोटू जॉइन दत्तशे दूर गावातून आमगेलोटू कबड्डी खेळूक आयल्याची नमो वॉरियर्स मुंबई टीमान Let's welcome RK Panthers. Sanchi team amgelotu ground भितर येतसव. Let's welcome RK Panthers. तुम्ही जोर जाऊन क्लॅप्स मारू का नावारी तुमका कळता we have DVK Warriors. Team we have GSB Tigers Kodial. GSB Pro Kabaddi League 2018 च्या इनॉग्रेशन सेरेमनीत जावचार आसा देखो
GSB Pro Kabaddi League 2018 अजय इनॉग्रल सेरेमनी जाता आमगे गेस्ट तशीची टीम ओनर्स स्टेजा वयर आसाची कंचे कार्यक्रम शूर करचे पुढे आम्ही देवाले उडगासू करू का देवाल उडगास करू का स्टेजा वयर आपयतास गोपी भट माम देखोरनु स्टेजार येवका म्हणू निमून घेतास हरिः ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आनशन्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवाद गोपी भटमाम तशेची पूरा गेस्टाक आम्ही आता वेलकम करता सची प्रथम जावनु वेंकटरमण देवस्थान कार स्ट्रीटाचे ट्रस्टी जालें तसले CL शणै मम्माक नरेश अण्णान येवन फूल दिवन स्वागत करका म्हणू निमून घेता सची जोर जावन तुम्ही क्लॅप्स मार्च मुखांतर आमगे गेस्टांक वेलकम करका म्हणू हांव रिक्वेस्ट करता तशेची आमगे लट्टू श्री KP प्रशांतराव सर आसा हांका संतोष भंडारी हांणी येवन फूल दिवन स्वागत करका म्हणून निमून घेता आसा तशीच आमगे लोटू सुरेश V कामत सर आसा हांका हनुमंत अण्णान येवन फूल दिवन स्वागत करका म्हणून निमून घेता आसा तशीच आमगे लोटू श्री वेंकटरमण देवस्थान बंटवाळाचे ट्रस्टी जालें तसले श्री प्रवीण किणी सर आसा हांका चंद्रहास कामत हांणी येवन चंद्रकांत कामत अण्णान येवन फूल दिवन स्वागत करका म्हणून निमून घेता आसा नेक्स्ट अनंत कामत अण्णाक पांडण्णान येवन स्वागत करका म्हणून निमून घेता आसा आमगे पूरा गेस्टाक वेलकम करता देखोरनु दोनी हात लागे हाणु क्लॅप्स जोर मारका म्हणून निमून घेता आसा तशीची पै सेल्साचे गणपती पै मम्माक नरहरी भट हांणी येवन फूल दिवन स्वागत करका म्हणून निमून घेता आसा तशीच आमगे लोटू शैलेश प्रभु BBM हांणी आसाची हांणी नरेंद्र नायक मामाक स्वागत करका म्हणून निमून घेता आसाची प्रोफेशनल कोरियर्साचे नरेंद्र नायक मामाक स्वागत करका म्हणून आमी रिक्वेस्ट करून घेता आसाची तशीच आमगे लोटू पृथ्वी शणै आसा हांणी येवन शिवानंद शणै मामाक कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशनाचे अध्यक्ष हांका स्वागत करका म्हणून निमून घेता आसा तशेची आमगे टीम ओनर्स स्वागत करूक आमगे कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशनाचे ऑर्गनायझर्सान पूरा एदूर येवका दयकोरनु दीपक मल्ल्या रघुवीर भागवत नारायण बाळिगा चेतन कामत आणि पुरा येवन आमगे टीम ओनर्साक स्वागत करका 8 टीम आसताची कोडियाल सुपर किंग्स SVS चॅलेंजर्स बंटवाळ तशीच पृथ्वी शणैन नित्यानंद पै मम्माक स्वागत करका म्हणून आमी निमून घेता आसाची वी वेलकम यू सर तशीची GSB Pro Kabaddi League 2018 पुजलना प्रेजेंट्स GSB Pro Kabaddi League 2018 चे स्वागत भाषण करूक आमगेल मुखार येता आसा श्री शिवानंद शणै अण्णा ग्रामदेव वेंकटरमण आणि सुदीन सिंह तीर्थ स्वामी आणि आमगेले पट्टशीच्या काशी मठाचे संयमंद्र तीर्थ स्वाम्याल उडगास काणू हांगा येयले पुरा समाज बांधवांक कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशना तर्फेन
हे GSB प्रो कबड्डी टुर्नामेंटाक पुरा जन स्वागत करतास. तशीच वेदिकेर आशिल्ले मंगळूरचे गण्य व्यक्ती देवस्थाना ट्रस्टीस न जावन इलेक्ट जाल्ले हांकां पुरा जनाक आनी हांगा हे टुर्नामेंट खेळचे खातीर नांव दिलेले ओनर्स हांगेले मेन सपोर्ट आमकां हांकां पुरा जनाक आनी प्लेयर्सांक को ओनर्सांक पुरा जना स्वागत करतास. तशीच मॅच पळोवचा आयिल्ले आमगेले समाज बांधवांक पुरा जनाक कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन आज हांगा स्वागत करतास. आमगेले कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन म्हळ्यार खाली स्पोर्ट्स एक्टिविटी करचे खातीर जाल्ले एसोसिएशन न्ही. आमगेले एसोसिएशना तर्फेन केलो सोशल एक्टिविटीज जाता ते आमकां सांगता म्हणून इच्छा पडतास. फुडली पट्टी आमगेले फर्स्ट कबड्डी लिगा वेळार आमी स्टेम सेल ह्या विशयार एक हांगा एक प्रोग्राम केलेलो आसा. स्टेम सेल ताजे सॅम्पल कलेक्शन करचें तेका व्हड एक रितीरी आमी हांगा आयोजन केलेलें. विघ्नेश म्हणले एक चॅनल खातीर आमी हें प्रोग्राम केलेलो आशिल्लें. म्हाका सांगच्या बारीकूच जाता आसा त्या प्रोग्राम सक्सेस जावन ते चेल्ल्याक ताजे निमित्त क्युरी जाला. तशीच ह्या वेळा कबड्डींत आमी आई डोनेशन ताजे विचार एक व्हडली प्रोग्राम करता म्हण लेखला. हाजे खातीर फादर मुलर सादूकून आनी ते रोटरीचे ओट्ट जावन एक आई बँक आसा तांगेले डॉक्टर्स आज हांगा येवचार आसाची. मध्यंतूच आमी एक 2-3 मॅच जाता पक्कन येता नायल्यार 7-7:30 घंट्याक ह्या विशयार एक तांगेले सेमिनार आसा हांगा पुरा जनान त्या विशयार कॉपरेट करता. मनुष्य जन्म म्हणले एक येत तरी इतर मनशांक हेल्प करता म्हणले एक व्हड विशय आमकां मालगड्यान सांगून दिलेलो आसा. आमी जिवंत पर्यंत पुरा जना हेल्प करता आसताची जाल्यार आमगेले नंतर आमगेले एक अंग दिलेले निमित्त मस्त जनाक हेल्प जाता म्हणून सांगच्याक हांव आश पावता. त्या विशयार इनिशिएटीव घेवन कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशनान ह्या वेळा आई डोनेशनाच्या विशयार एक व्हडलें एक प्रोग्राम करता. हें मात्र नित्य निरंतर आमगेलें एसोसिएशना देखून चलता आसता न्ही. कोणेक नवे मेळ्ळे म्हण जाल्यार आमी तांकां एक कन्विन्स करून तांगेलकरान आई डोनेशन करचें एक व्हडली प्रोग्राम घालून घेतला. हाजे निमित्त मस्त जना फायदो आसा म्हण हांव लेखता. तशीच आयच्या इव्हेंटाक हांगा आयिल्ल्यांक पुरो स्वागत करून हें एक इव्हेंट सक्सेस जावका म्हण लेखून हांव पुरा जना लेगीत हें एक कळकळी विनंती दवरता सर पुरा जना नोट करून हें प्रोग्राम एक भयंकर सक्सेस जावका. पोर आमगे लायक जाला प्रोग्राम. ह्या वेळा प्रोग्राम फर्स्ट क्लास जावका म्हण लेखून मिगाल 2 उतरां मुग दिसतात. शिवणाल्या सांगेलांतू एक करेक्शन आसा कसं म्हळ्यार आमी लास्ट टायम स्टेम सेल ड्रायव्ह केल्लेले ईशान म्हूण एक मुंबयचे चेल्ल्याक ते आमकां सक्सेस जाल्ला. तशें जावन विघ्नेश मल्ल्याक बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट केलेले तागेले अक्काले निमित्त ताका फंड मोबायलायज केलेले कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशना देखून स्वल्प करेक्शन आमी कोण घेता सचोंगा. मुखारी आमगेलो CL शणै मामसे एक 2 उत्तर तुमी उलोवका आमकां प्रोत्साह दिवका म्हणून रिक्वेस्ट कोण घेतास. आमगेलो कोडियाल पेंटे देव वीर व्यंकटेशू आनीक आमगेले संस्थान काशी मठ संस्थानाचे मठाधिपती जावन आशिल्ले तसले संयमी इंद्र तीर्थ स्वामी आनीक तांगेले गुरुवर्य जावन आशिल्ले